फायदे तोटे IITचे किती आसतले हाजेर आमी एक बसका आपयला गांवच्या सगळ्या लोकांच्या म्हायती फक्त गांवापुरती न्ही, काणकोण तालुक्यांतल्या शिक्षणा कडेन संबंधीत लोक, सामाजीक कार्याक क्रियाशील आशिल्ले लोक, सांस्कृतीक मळार वावुरतले लोक हांच्या सगळ्याची एक संयुक्त बैठक आमी शेनवार 30 तारखेक 3 वरांचेर SS सांगले हायर सेकंडरी स्कूल दापट माशें हांगा दवरला. सो ताका लागून गांवांत जर असो एज्युकेशनल प्रोजेक्ट जर येता जर जायत जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो गांवच्या लोकांक कशें जातलो, एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड आसा तांकां आनी सर्वसामान्य लोकांक कसो जातलो. जवळ जवळ आमच्या आधी 43 लाख आसा, तातूंतली फक्त 13 लाख आनी ती आमी इस्टर्न क्रिएटिव्ह वयर सायडीक त्या लोकांचो ताजो संबंध म्हणून 1.5 किलोमिटर सुमार पयस आसतली हो जाता आमी तांकां दाखयलो आनी तांणी ते येवन पळोवन गेले. त्याच बरोबर आमी तांकां कंडिशन बी घातलें की बाबा हो जेन्ना वयर प्लेट्यो थंय तुमी बोरवेल बी मारपाक शकपा ना, ताणें सकयली जे आमचे गांवचे लोक आसात तांकांय त्रास जावपाक शकपा ना. IIT सारकी जर येत आनी लोलयेच्या लोकांक जाय तशें म्हणजे कशें आसा की आतां लोलये जो प्लेटो आहा ताणें 43 लाख सांगली, तितूंतले फक्त 12 लाख. आतां 12 लाखांची बाकीची जमीन आहा ती तांच्यान थंय बरी बरी फ्रूट बेरींग झाडां रोवपा जातात. आज जे माकड बी जे सकयल देंवता किंवा KGB सकयल देंवता म्हणटा पळय ताजे कारण ते फ्रूट बेरींग ट्रीज बी कांय ना. सो आमच्यान IIT घालणाऱ्या कडेन म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कंडिशन करपा जाय की बाबा सबंद प्लेटो तो हिरवोगार कर, प्लस गांव इतलो बाकीचे अलायड जे हें आसात प्रत्येकाक कितें जाता की जेन्ना येदो कोण प्रोजेक्ट येता कितलेशे भुरगे येतले तांगेले पालक येतले आनी बाकीची जी ट्रेड आहा ती ट्रेड फ्लरिश जावंक शकता. तो प्रोजेक्ट गोंयांत लोलये येवं हें सबंद काणकोणकारांक भुशण. तुज्यान म्हाका बी पडटात कित्याक आमी पयलीं पळयतात की आमगे गांवची लोकांचें बरें आनी तें जर आमकां मेळटा आमकां उदक जावं लायट हें सगळें आमकां जर मेळटलें न्ही म्हाका तें IITक म्हाजोय बी सपोर्ट आसतलो कित्याक आमी गांवांत जें बरें जाता हेजे खातीर आमी सदांच मुखार आसतलीं.